जेसून सगल्यांक बरी केली पूण आपणाक परगटू नाकात म्हूण ताणें हुकूम घालो. कित्याक जायत बाबा भयणीनो? कित्याक देवाचें राज दुसऱ्यांक जेन्ना परगडटात तेन्ना जायते आमकां दुसरे नोसायेन भरून आमचो जीव प्राण घेवंक सोदतात. आनी हाका लागून जायते फावटी देवाचें राज परगडटा आसतना आमी तें परगटोंकूच भियेता. जायते फावटी आमी जें कितें वाचता दर दिसाक देवाचें उतर हें आमच्याच शेजार सांबाऱ्यांक आमच्या इश्ट मित्रांक आमी तें सांगूंक जायते फावटी फाटीं सरता हांकडेता. जिसो आज आमकां उगडास करता. आपल्या शिसांक तो ह्या उतरांनी पाचारता. बरयलोलें आसा तें घोडच्याक आपणाक परगट करी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. कित्याक जें कितें देवान आपल्या पुता विशीं थारायलोलें तेंच घडोवंक पूर्ण जावंक गरज आसली. हेका लागून जेसू दर दिसाक आपणाक दिल्लें कार्य करीत आसलो. काय बरें इसायास प्रवाद्यान भावनो हें बाकीत केल्लें. हो आसा सेवक मोसो हांवें विचून काडलेलो मोशे आपुरबायचो. देव बाब आमकां सगल्यांक बावतिस्मा वरवीं विचून काडटा. जसो जेजूक ताणें विचून काडलो आमकांय आपल्या आपुरबायचीं भुरगीं करता. आमी दर दिसाक ह्या देवाक ओळखूंक गरज. दर दिसाक देवाची तुस करूंक गरज. दर दिसाक आमी देवाक आमचे जिवितांतल्या वेव्हारांत आमी परगटूंक गरज. आमी जायते फावटी ह्या देवाक विसरता. जायते फावटी आमचें जिवीत दुसऱ्या वस्तूंचेर वेता. संवसारी बोडाचेर आमी पातयेता. भाव भयणीनो, जेसू म्हणटा ताचो ताळो रस्त्यांचेर, इसायास प्रवादी म्हणटा ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बॅट मोडचो ना. भाव भयणीनो, म्हणटकूच खिरीत भाशेन स्वता खातीर जेजून आपलो ताळो उबारलो. कालच्या दिसाक आमचे विधानसभेन स्वता पासत आमकां 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स नाकात म्हूण आमचे थोडे आमदार बोबाड मारताले. दुसरे आमदार हांसून फकाणां जाल्ले भाशेन बाबा भयणीनो ताचे मस्कऱ्यो करताले. कित्याक जायत? कित्याक पयशांचो तांकां हाव मेळ्ळा. ताव मेळ्ळो म्हणटकूच ते आपल्या जिवितांत बाबा भयणीन दुसऱ्यांक आनी पडयनात. जेन्ना दुसऱ्यांचे सवें तांणी अदीक आनी अदीक अत्याचार करपाचें येवजिलां, निसंटण करपाचें तांणी मन पयल्योच मांडण्यो काडल्यात जाल्यार बाबा भयणीनो ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्टा वयर सगल्यो मस्कऱ्यो जातात. आनी बाबा भयणीनो फकाणां कशीं ते दुसऱ्यांक चिड्डून दुसऱ्यांच्या स्वताचेर दुसऱ्यांच्या हक्काचेर आड वेतात. असलें करता आसतना देव पळयता आमकां सगल्यांक. आनी देव भाव भयणीनो जायते फावटी आमच्या ह्या संवसारान आमी केल्ल्या अत्याचाराचेर आपुणूच न्हीद पाटयता. आनी ही न्हीद येतली आमकां. कित्याक गोंय आमचें एक माणकुलें गोंय. कित्याक देवान मागलेलें तें गोंय. म्हणटकूच आमी मागुया आमच्या मनाच्या उजवाडा खातीर. अदीक आनी अदीक तांणी समजून घेवंक. एकलो थंय म्हणटालो म्हज्या बोडाचेर हांव पातयेतां, हांव जाणा हांव कितें करतां तो. भाव भयणीनो आमच्या बोडाचेर आमी पातयना, देवाच्या बोडाचेर आमी पातयता. कित्याक देव जावन आसा सर्व दोनी आमच्या जिविताचो. देव जावन आसा दोनी हे सृश्टीचो. देव जावन आसा दोनी आमच्या जिविताचो. जेन्ना मनशाचें गर्व वाडटा तेन्ना मनीस आपल्याक परगटूंक मुखार सरता. कार्मेल दोंगरार भाव भयणीनो सायबीण मांय दिश्टी पडली. आनी दिश्टी पडून खिरीत भाशेन आपल्या शिसांक आनी पाटलावदारांक तिणें विनोती केली, तुमी सदांच म्हज्या पुताचो पाटलाव करचो. सैतानाचेर आड झुजचे, वायटाचेर तुमी झुजून बेतीन तुमच्या गोड्यांत तुमी घालचें. कसलेंच वायट विघ्न तुमचेर येवचें ना जेन्ना तुमी हे बेतीन तुमच्या गोड्यांत घालतल्यात. म्हणटकूच म्हज्या पुताचो आसरो तुमी सोदतात तेन्ना वायटाचेर झुजूंक अदीक तुमकां शक्ती मेळटली. आमच्या जिवितांत जेजूक आमी परगटूंक तयार आसूं. आमच्या जिवितांत जेजून आमकां दिल्ल्यो आज्ञा दुसऱ्यांक आमी सांगूंक. आमच्या जिवितांत जेजूक अदीक गोबाय जावंक आमचें जिवीत आमी मांडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी कृपेन सायबीन दिल्ली येवजणे प्रमाणे तोच देव आमचो सुरवंडार म्हूण आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांनी पडून आपलें जिवीत बदलूंक तांकांय कृपा मेळूं आनी आमकांय कृपा मेळूं म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान सगल्यांक मागून घेवया.